कलाकारांची खाण म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीन कोयराच्यो राशी वलो सुको कोयर मिक्स सोसून नजो असो उग्र वास प्रेक्षक विट्टात, मात प्रशासनाची हाचेर आडनदर। कलाकारांची खाण म्हणून वळख आशिल्ल्या कला अकादमीच्या सरभोंवतणची कोणूच जतनाय घेतिल्ली दिसना। 70 कोटी रुपया खर्च करून नूतनीकरण केल्ल्या ह्याच कला अकादमीच्या सरभोंवतणची दुर्दशा जाल्ले स्पष्ट चित्र पळोवपाक मेळटा। घे म्हूण कोयराच्यो राशी मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात। वलो सुको कोयर मिक्स जाल्ल्यान तर सोसून नजो असो उग्र वास हांगा मारता। नाटकां पळोवपाक येवपी प्रेक्षक सुद्दां ह्यो कोयराच्यो राशी पळोवन विट्टात। आतां हो कोयर नितळ करपाची जापसालदारकी कोणाची? नमस्कार, हांव आसा कला अकादमीच्या भायर आनी कला अकादमीच्या ज्या दावे बाजून तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात की कशे हांगा हे जे कचऱ्याचे राशी ज्यो आसात त्यो कशे हांगा घातलेले आसात ते तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात। जाल्यार हांगा फक्त प्लास्टीक आमकां दिश्टी पडटा अशें ना, हांगा आमकां वेट वेस्टूय तुमकां थंय तुम्ही फुडें पळोवंक शकतात। हांव मागता कॅमेरामॅना कडेन की ताणें भितर येवचें आनीक हे तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा कशे हांगा वेट वेस्ट सुद्दां हाडून हांगा उडयल्ले आसात। आनीक हे जे आसा मेन म्हटल्यार हे सारखे कला अकादमीचे सारखे दावे बाजू कशे आसा ते तुम्ही पळोवंक शकतात। आनी मेन म्हटल्यार कला अकादमी जी आसा ती कलाकारांचे खाण अशी म्हणटात आमी, आनीक रिनोवेशन जावन हांगा खुबशे अशे कलाकारांचे जे कार्यक्रम आसात ते हांगा कला अकादमीन सुरू जाल्ले आसात। तरी आसतना हांगा जो एक विचित्र तरेचो वास येता, वास सगळो हांगा जे वेट वेस्ट असले कारणान हो जो वास सगळो सुटलेलो आसा। आनीक ही जे हांगा जे सगळे लोकांक येवपी लोक जे आसात त्या लोकांक कशे हांगा त्रास जातात ते सगळे ह्या वासाचेर हांगा कळटा। आनीक त्याच बरोबर हांगा अशें आमकां कळोन येयलां की हांगा ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज फाटले म्हयनो मायज जाले, 1 म्हयनो मायज जाला ही गार्बेज हांगा अशीच डंप केल्ली आसा। मेन म्हटल्यार जेन्ना गार्बेज जी असता ती गार्बेज वेट गार्बेज आणि ड्राय गार्बेज ही दोन सेपरेट करपाची असता, पूण हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात हांगा वेट गार्बेज म्हटल्यार प्लास्टीक सगळे बॉटल्स म्हणत, प्लास्टीक बॅग म्हणत सगळे बांदून दवरलेले आसात। ती ड्राय गार्बेजी बरोबर वेट गार्बेज हांगा सगळे अशी घातलेली आसा आनी तेका लागून ही विचित्र तरेची घाणी हांगा ह्या वाठारान पसरलेली आसा। आमी आशा करतात की खंय तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन हांगा लक्ष दिवचें आनी कला अकादमीक लागता जाल्यार कला अकादमीन सुद्दां हांगा लक्ष दिवचें आनीक बेगीनची बेगीन ही जी गार्बेज आसा हांगासली ती गार्बेज हांगासली निवळ करची। कित्याक ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज आमी म्हणटात हेल्था खातीर हार्मफुलूच। एक सुंदर अशें हे जे पणजे शहर आसा त्या पणजे शहरान हांगा ही गार्बेज डंप केल्ली आसा ती पळोवपाक सुद्दां विचित्र दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर कांपालसून हांव गौरेश गांवकर।